मी नावेले हांगा आसा आमचे बरोबर आसा आमचे प्रगतशील शेतकरी श्री विश्वंभर गावस तांच्यांनी ड्रमस्टिक ही म्हणजे जेका आमी मशींग किंवा शेवगो म्हणटा हेजी PKM1 ही वरायटी त्यांच्या शेतान लायिल्ली आसा। 1 एकराचेर हे प्लांटेशन केल्लेलें आसा आणि हेजी रोपां आसा ती आमी आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चराच्या थ्रू दिल्लेली आसा तांकां। तशेंच तांच्यांनी तुमी पळोवंक शकता त्यांच्या इंटरक्रॉप हे पीक राधिका ही भेंडी वरायटी लायिल्ली आसा आणि जो पर्यंत त्यांचे मेन उत्पन्न तयार जातले तो पर्यंत तांकां भेंडीचो हो एडिशनल उत्पन्न मेळटले। त्याच्या बरोबर जर हे तुम्ही पळयले जाल्यार ही लागवड केलेली आसा ती अंडर पॉली मल्चिंग म्हणजे हेका आच्छादन म्हणटा, प्लास्टिकचे आच्छादन ताजी आच्छादन केलेले आसा आणि तेका राज्य सरकारची आमच्या 12,000 पर हेक्टर ही सबसिडी मेळटा आणि ही सबसिडी शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या घेवची आणि जो मशीन किंवा ड्रमस्टिक म्हणटा तेका खूप तेजे गुणधर्म आसा, औषधी गुणधर्म आसा आणि आमचे जे ताज्यो शेंगो ज्यो आमी हाफ मॅच्युअर ज्यो म्हणटा त्यो आमी आमच्या जेवणान वापर करता ताजो भरपूर तेका वाव आसा आणि हाजो सेलूय ते आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन किंवा त्यांच्या FPO थ्रू करता। त्याच्या बरोबरूच ही जी वरायटी आसा ही सेमी डॉर्फ वरायटी आसा ताका एक पिंचिंग म्हणून एक ॲक्टिविटी करतले ते हेज्या फुडें एक सर्टन हायट ताणी एक 1.5 मिटराची किंवा एक 1.5-2 मिटराची अटेंड केल्या उपरांत जेणे करून तो बुश टायप हे झाड जातले आणि तेजे हार्वेस्टिंग म्हणा किंवा मेंटेनन्स हो खूप इजी जातलो। तशेंच आमकां माझे आव्हान आहा की बाकीच्या शेतकऱ्यांक सुद्धा की त्यांच्यानी जो ह्या शेगूल म्हणा किंवा ड्रमस्टिक हो खंयच्याय जमनीन येता सो त्या जर शेतकऱ्याची पडींग जमीन आसा जाल्यार ह्या शेंगलाची लागवड करपाची आणि आमच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनाची सबसिडी तांकां तशेंच आमचे राज्य स्टेट सेक्टर स्किमाची सबसिडी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी तांकां दितले आणि होच जर कोणाकूय चड या मशीन किंवा बाकीच्या हाजे बद्दल माहिती जाय जाल्यार तेणे आमचे विभागीय कृषी कार्यालय साखळी तशेंच बिचोली हांगा संपर्क करचो। म्हजें नांव विश्वंभर गांवस आनी आमी आसात नावेली बिचोली तालुक्यांतलो नावेली गांव आनी तातूंतल्यान मायणा हो आमचो वाडो आनी त्या भागान आमी आसा। आत्तां आमी जे पळयतात हांवें जे उलो प्लांटेशन केल्लें आसा ते सादारणशे 1 एकरीक प्लांटेशन केल्लें आनी प्लांटेशनान आमी प्रायोरिटी दिल्ली आसा एका ड्रमस्टिक आनी तातूंतल्यान आमी आमचे जे दुसरे जे क्रॉप आसा भेंडी जी आसा ती आमची एडिशनल इंटरनल क्रॉप अशातले सरकाराची योजना जी आसा ते ड्रमस्टिक प्लांटेशनाची त्या योजने अंतर्गत आमी हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी ICR यांच्या माध्यमातून आमी हो एक उपक्रम केल्लो आसा। इंटरक्रॉपिंग हे जे आसा हे इंटरक्रॉपिंग आमी पळयतात ही भेंडीची सामके 4-5 म्हयन्या भितर तेजे विशय सोंपल्या नंतर ते हे आसा ड्रमस्टिक आसा ती आमकां फुडें एक पयशे दितले। आता प्रामुख्यान आमी आतां ड्रमस्टिकाक कित्याक हांवें प्रायोरिटी दिली तर म्हाका तातूंत कितें दिसलें नंबर 1 पानाची भाजी जाता म्हणजे पानां विकल्या नंतर पयशे मेळटले। दुसरो मागीर शेंगो जातले ज्यो जी शेंग जातली तातूंतल्यान पयशे मेळटले। त्याच्या नंतर आमकां तेज्यो हे जातली बी जातली त्या बीनूय पयशे मेळटले। म्हणजे 3 पद्दतीन 3 प्रकारच्या माध्यमातून पयशे मेळपाचे 100% चान्सीस आहा म्हणून आनी हे जो विशय आसा म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशना अंतर्गत आमी हो एक उपक्रम जो आसा आमची बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहा त्या माध्यमातून हो एक आमी एक प्रोजेक्ट करपाचो केला। आमचें एक मोठें मिशन आसा आमी गोंयान सादारणशे आमच्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनी अंतर्गत एक 10,000 प्लांटेशन जे आसा ते हाजें करपाचें आसा आमकां जे भिंडाचे रोंपे आमी म्हणटा ते आनी ब्लॅक पेपर हे मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करून शेतकऱ्यां मदीं एक अवेरनेस हाडप आनी जातूंतल्यान जे प्रोडक्ट जे आसा त्या प्रोडक्टान इनकम मेळटलो इनकम जनरेट जातलो अशा प्रकारचे आमी क्रॉपाक प्रायोरिटी दितले।